कदंबाच्यो परत्यो परत्यो बंद पडटा त्या बशींचो प्रश्न सोडोवपाक इलेक्ट्रीक बशी हाडप होच एक पर्याय अशें कदंबाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेंकार सांगता। सोमारा दिसा तिळामळ केपें इलेक्ट्रीक बस बंद पडिल्ली ती व्हड अपघात जावचो न्हय म्हणून ड्रायव्हरान घेतिल्ले सादूरपणाचें पावल अशें अध्यक्ष उल्हास तुयेंकारान सांगलें। कदंब महामंडळान सरकारा कडेन आनीकूय बशींची मागणी केल्या, त्यो आयल्यार प्रश्न सुटावे जातले अशें उल्हास तुयेंकारान सांगलां। सद्या कित्याक बशीस आसा न्ही ते आमचे मातशे ओल्ड बशी, त्या खातीर त्यो डिझल बशी आहा न्ही जवळ जवळ 7-8 वर्सां नव्यो घेवना। आतां त्या खातीर तें थोडे मेंटेनन्स बी आमचे करता आनी आमी परतून चलयता त्यो, त्या खातीर ते प्रॉब्लेम थोडे जाता। ओके तरी आमी जाता तितके आतां इलेक्ट्रीक बसीस हाडून आमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ट्राय करता। आतां आमी जवळ आनी 100 बसी आमकां येवपाच्यो आहा। कितें जालें ते बंद पडले म्हणल्यार कितें केलें तो मोटराचो आवाज येवपाक लागला। सो ड्रायव्हराक कितें केलें तेणी मातसो फुडें आनी कितें इन्सिडंट जावं नाका म्हणून तेणी बस बंद दवरली। बशी सारक्यो आसा, टॅक्निकल म्हणल्यार कितें इलेक्ट्रीक बसीस आहा न्हू ते मेंटेनन्स बी ते एजन्सी करता, ते आमचे कडेन कदंबा कडेन कांय ना ते। सो ते कितें मोटराचो आवाज येयलो म्हणून तेणी ती बंद दवरली, ती जाली ती। आतां ह्यो आमच्यो आतां एक नवी बशी घेवपाची आमचे प्रपोजल आसा। सो CM कडेन आमी त्या खातीर आनी ट्रान्सफॉर्मेशनासाठी आमी उलोवपाचें आसा।